म्हापशेच्या शिवाजीच्या पुतळ्याचे लुकसाण करपी तिगांक म्हापसा पोलिसांनी धरल्यात। तिगांकय 6 दिसांचो रिमांड मेळ्ळा। म्हापसा धुळे राखय शिवाजीच्या पुतळ्याचे लुकसाण करपी तिगांक पोलिसांनी धरल्यात। त्यांका 6 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतल्यात। आरोपींक अटक केल्या म्हण कळ्ळ्या उपरांत शिवप्रेमींनी पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी केल्ली। त्यांका भायर हाडात अशें कांय जाण मागताले। थोडे वेळ वातावरण तापले, पण पोलिसांनी गरजेची जतनाय घेतिल्ली। पळयात काय खीण। आपण केला म्हणून ऍक्शन घेता ते कळम मान्य आम्ही किती ऍक्शन घेते सांगतले त्यांना आणि आम्ही एसपी भायर होते न्हू याचा फोटो लावता तुम्ही आत मध्ये आणि त्याला जर आमका 4 जागा भितर पोहोचायचा एकटो भायर येलो बरो इतले सोप्या दिसो फोन त्यांका एक मिनिट फाल्या एक रिक्वेस्ट आम्ही काउन्सिलरांक सांगला ना 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 नो पॉलिटिक्स छत्रपती शिवाजी महाराज की हर हर पार्वती पते आमकां खंय तरी मनांतल्यान फील जातालें की हे लोक आमच्याच बरोबर रावून आमची मजा पळयतात म्हणून आनी आमी सगळीं गेलीं थंयच्यान गेल्या उपरांत थोड्या वेळान आमकां फोन आयलो की थंय सस्पिशियस अशे 3 मनीस भोंवतात म्हणून कांय लोकांनी इन्क्वायरी केली। इन्क्वायरी केल्यान ताका विचारलें तुमीच मोडला मरे हो, तेतलो एक्शन कन्फेस केलें हय म्हणून आनी ताणें 2 जाणांची नांवां तांकां तेंच्यार हात घालपाक गेले काही कार्यकर्ता इतल्यान ते पळोवन रेस्टॉरंटात दिसले, पण तांकां धरले आनी तांकां पुलीस कस्टडीन दिल्ले आसा। सो आमचो आतां इतलीच मागणी आसा की तांकां एकदम म्हणजे स्ट्रिक्ट सारकें स्टर्न पनिशमेंट मेळटा की आनीक दुसरो कोण असले करूं शकना। सगळे आमच्याच बरो आशिल्ले सकाळचे आमच्याच बरो आशिल्ले सध्या पोलिसांनी ते थंयच्याच वाड्या वयले लोकल कितके जाण आहात 3 जाण। आम्ही केन्नाच कोणाच्या विरुद्ध पहिला आम्ही वचून गेला दंगा फसाद खंय कितें केला आतून सुद्धा आम्ही कितें केला ना आतून सुद्धा आम्ही फक्त यांच्याकडे फक्त अजून मागता तांकां 3 जाणांक धरला पळय तांकां आम्ही धरून दिला कळ्ळें 3 जाणांक धरला 3 जाण आमी घेवन ते दाखयला कळ्ळें हे फक्त कितें आहा पळय हेचो फक्त 3 जाणां पुरती सगळे जावना हांकां इन्स्टिगेट केला तो व्हिडिओ सगळे गोंयभर लोकांनी पळयला आनी जगभर लोकांनी पळयला। उत्तर गोयचो सुपरिंटेंडंट पुलीस निधीन वालसनान लोकांक आश्वस्त केल्या उपरांत लोकांची तकल्यो न्हिवल्यो। We have apprehended 3 of the people who allegedly has committed this offence, or we will ensure that they will be punished by law by ensuring a fair and proper and speedy investigation, and will ensure that as per legally what all the maximum punishment which can be given to them, we will do investigation according to that. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू।